ह्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्यो कांय परंपरा आसात आनी तातूंतल्यो ह्यो ज्यो परंपरा सांगता तातूंतली दुसरी परंपरा अशी की कोंकणीक हिणसावप आनी गोंय राज्य हें जणू काय महाराष्ट्राचें पोरसूं जावचें अशी वांच धरून बागप आनी उलोवप आनी हें आज आनी काल सुरू जावंक ना। ही परंपरा 1940 वर्साच्यान सुरू जाल्या। 1940 वर्सा एक अशेंच मराठी साहित्य संमेलन महाराष्ट्रांत जालें आनी त्या संमेलनान ठराव केलो की एक दीस भारत स्वतंत्र जातलो। कल्पना करात 1940ची खबर, भारत देश स्वतंत्र जावचो आसा, गोंय मुक्त जावचें आसा, भाशावार प्रांत रचनेचो कांय लागीं येवपाचो प्रसंग ना, अशे वेळार हो ठराव जाता की एक दीस भारत स्वतंत्र जातलो, गोंय मुक्त जातलें आनी कोंकणी ही मराठीची बोली आशिल्ल्यान गोंय हो मराठी प्रदेशाक जोडपाचो प्रदेश करचो। गोंय दुसऱ्या शब्दांनी, कित्याक तेन्ना महाराष्ट्र म्हणून नाशिल्लो, भाशावार प्रांत रचना जावंक नाशिल्ली, आशिल्ली ती एडमिनिस्ट्रेटिव्ह झोन्स जाका ब्रिटीश प्रेसिडेन्सीस म्हणटाले। म्हणटकच तेन्ना महाराष्ट्रांत विलीन जावचें अशें म्हणपाचो प्रश्न येनाशिल्लो, पूण मराठी प्रदेशाक जोडचें। ही परंपरा आपूण कोण तरी राजा आनी आपूण कोणाक तरी आदेश दिता की सगळें कितें आपल्याक जाय तशें जावचें, असो एक आव हाडून ठराव पास करपाची ही रीत। अभ्यास करूंक ना, कारण बुद्ध ना। अभ्यास कोण करूंक शकता? बरोवंक वाचूंक कळूंक जाय आनी ताजो उपयोग करून अभ्यास करूंक जाय न्ही। हो कौतिकराव ठाले पाटील, जो कोंकणी भाशेक आयचे घटकेकूय बोली म्हणटा, त्या सभाग्याक कोंकणी भाशेचो कसलोच अभ्यास ना हें तोच दाखोवन दिता। कोंकणी भाशेक साहित्य अकादमीन भाषा म्हणून मान्यताय दिल्यार आज 47 वर्सां जालीं, म्हणजे लागीं 2-3 पिळग्यो गेल्यो। कौतिकराव ठाले पाटील शाणो जायना, कारण ताचे बुद्ध नाशिल्ल्यान बुद्दीतूच तें वचना। आनी साहित्य अकादमीन हें रातयांत करूंक ना। तो एक काणी सांगता की साहित्य अकादमीन चिकान करून उत्तरेचे एक भाशेक मान्यताय दिवंक जाय आशिल्ली म्हणून दक्षिणेचे एक भाशेक दिली। कोंकणी ही दक्षिणी भाशा न्हय, कोंकणी ही द्राविडी भाशा न्हय, ती आर्य कुटुंबांतली भास। हें ह्या अबुद्धी मनशाक खबर ना।